Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 मगर बाबणी नो तुमका समेस्तांक बाळो जेजू चपून तळाक मग स्वागत मागता येपून तळाक याच्या शुक्राराच्या दिसा तुम्ही हांगासर बरोशान तुम्ही हांगासर आयल्या तुमची ते सवां घेवन सुम्या मुखार ती उसारूंक आनी सुमेची बेसवां करपा आदार जोडच्याक तुम्ही हांगासर आयल्यात आनी खंडीत तुमचो बरोसो कितें तुमकां निराशी करिना तुमकां संपूर्ण बेसवांनी बरोवंक लायता देखून ह्या आराधनाक तुमकां स्वागत म्हणटा आसतना भक्तीन आराधनाक आयती जावया सुमेची बेसांवां आमी जोडूंक तयार जावया आराधनाचें गीत आमी गावया आयल्या बापा तुजे चरणी म्हणल्या गिता मुखांतर सम्यक स्वागत करून आराधन करुया. बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तो आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तो आमचो बोधयाळ सर्पण करता नमस्कार जेजुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधन 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 जीवनासाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार पवित्रत्म्या परक्लिता करता स्तुती आराधना त्रिएक देव असो तिसरो सण पवित्रत्म्या आमच्या सत्तेच्या दातारा आमच्या बळवंतांच्या आदारा तुका आमी आराधन करता तुका आमी दिन वाचता तुजी स्तुती करता आनी तुका सरपट नमस्कार करन गायता पवित्रज्ञा परक्लिता परक्लिता करता स्तुती आराधना पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा परक्लिता करता स्तुती आराधना आत्म्यात रावताय आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय कृपेन भरताय सरपट
अर्पण करता अर्पण करता नमस्कार नमस्कार अज्ञान रावताय अज्ञात रावता कृपेन करताय कृपेन भरता अर्पण करता अर्पण करता नमस्कार नमस्कार आयल्या बापा ऐल्या बापा तुझे चरणी तुझे चरणी करता स्तुती करता स्तुती आराधना आयल्या बापा ऐल्या बापा तुझे चरणी तुझे चरणी करता स्तुती करता स्तुती आराधना देव तू आमचो देव तू आमचो उदया उदया सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार नमस्कार देव तू आमचो देव तू आमचो उदयाळ उदया सर्पण करता सर्पण करता नमस्कार नमस्कार हालेलुया 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 हाला 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 शदला बला बलंदला या हाला हालेलुया 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 येशुवे जीसस उलामारा सम्यक भवत उलामारा आमचं सम्यक आमच्यामध्ये असा तुमचे मागणी ऐकत आहे वक्ता आमच्या सम्यकची स्तुती करू आदर करूया हालेलुया येशुवे येशुवे जीसस हालेलुया 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 येशू 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 हालेलुया हालेलुया Ergan tugas semian Jesu, Uglap tugas semian Jesu, Aradan tugas semian Jesu, Wandan tugas semian Jesu, Haleluya, 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 Haleluya. Bersyami. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. येशुवे वंदने, येशुवे आराधने, येशुवे वंदने, येशुवे आराधने, अर्गान जेसु, अगलाब जेसु, आराधन जेसु, हालेलुया. कीर्तन 113, 113 साम किती म्हणतात? हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेश्वराच्या सेवकांनो सर्वेश्वराच्या सेवकांनो स्तुती करा. स्तुती करा. सर्वेश्वराच्या सर्वेश्वराच्या नावाची नावाची स्तुती करा. स्तुती करा. सर्वेश्वराचे नाव सर्वेश्वराचे नाव सदैव जाव सदैव जाव आतानी आतानी सदांकाल. सदाकाल. सर्वेश्वराचे नाव सर्वेश्वराचे नाव सदैव जाव सदैव जाव आतानी आतानी सदांकाळ. सदाकाल. म्हटल्यानं आतानी आतानी सदांकाळ. सदाकाल. उदयंती तावन उदेती ताव अस्तम ते पर्यंत. अस्तम ते पर्यंत. उदयंती तावन उदेती ताव अस्तम ते पर्यंत. अस्तम ते पर्यंत. सर्वेश्वराचे नाव सर्वेश्वराचे नाव सदैव जाव सदैव जाव सर्वेस्पर सर्वेश्वर सगळ्या राष्ट्रांसोदनी सगळ्या राष्ट्रांसोदनी मळबा वैर वळपावैर त्याची महिमा. त्याची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सर्वेश्वरा आमच्या देवा सर्वेस्पर आमच्या देवासारखो सर्वेश्वरा आमच्या देवासारखो कोण असा? कोण असा? उन्नतीताचे उन्नतीताचे सिंहासन सिंहासन पूर्ण सकला कोण सकला सरगार आणि पृथ्वीर सरकार आणि पृथ्वी तो नदर घालता. तो नदर घालता. कालत्यांक कालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. तो वैर तो वाटा.
कलत्यांक कलत्यांक तो धुळींतलो उबारता तो धुळींतलो उबारता दुर्बळ्यांक दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो तो शेणांतलो वयर काडता वयर काडता दुर्बळ्यांक दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो तो शेणांतलो वयर काडता वयर काडता फुडेरा मोदें फुडारा मोदें ताका जागो दिता ताका जागो दिता फुडेरा मोदें फुडारा मोदें ताका जागो दिता ताका जागो दिता आणि आपल्या परजेच्या आणि आपल्या परजेच्या आणि आपल्या परजेच्या आणि आपल्या परजेच्या फुडेरा मोदें फुडारा मोदें ताका बसयता ताका बसयता वांजडे स्त्रियेक वांगडे स्त्रियेक भुरग्या बळांची भुरग्या बळाची संतोष भरीत संतोष बरी आवय करून आवय करून तिच्या घरांत तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता तिका वस्ती करून तिका वस्ती करूंक दिता तिका वस्ती करून वांजडी स्त्रियेक वांगडी स्त्रियेक भुरग्या बळांची भुरग्या बळाची संतोष भरीत आवय करून संतोष बरीत आवय तिच्या करून घरांत तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता तिका वस्ती करून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान जेजो उगलाब जेजो आराधन जेजो हालेलुया मगळ बोबडी नोपळे हांगासर बोवा पुरबायची कीर्तने सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यांत सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरल्यांत सर्वेस्पराचेर भरवोस दवरल्यांत कितें पुरा जाता म्हणून ही कीर्तन आमकां सांगता कितें जाता पळया खलत्यांक तो धुळींतलो वयर उबारता पळय कलतेपणान मात्र येवन सर्वेस्पराची स्तुती करतात न्ही गे कलतेपणान मात्र सर्वेस्पराची स्तुती करूंक साध्य आसा वय गे गर्व येता ते हंकार येता ते सर्वस्तुती करूं येता ते म्हणटात तुमकां काम ना करूंक आमकां मस्त काम आसा म्हणटात येता ते तुमी पळया थोडे फावटी तुमच्या भुरग्यांक हे रे मिसाक घे रे तुंतोस न्ही थोडे फावटी आराधना घे तुंतोस म्हाका ताची गरज ना म्हणटात थोडे न्ही गे म्हणटात गे ना म्हणटात गे गोवतात म्हणटात सांगूंक जायना न्ही ती आयक दी जाल्यार युट्यूबार न्ही गे हां म्हजेर करतात फोन करून देखून उगवतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हुंय म्हज्या मोगाच्या बाबडीन थोडे फावटी आमकां सोम्याची स्तुती करूंक आमकां वेळ ना सोम्याची स्तुती करूंक आमकां नाका मस्त जाणां पेरेंट्स येतात आवय बापूय भुरग्यांची फादर म्हजी धूव मिसा वचना म्हजो पूत मिसा वचना आराधन करना मागणें करना तुमी इल्लें सांगा तुका सांगूंक जाय न्ही आमी सांगल्यार आंगार पडटात फादर खावंक येतात बीन दिसता पळया आजकाल भुरग्यांक भिवची आवय बापूय मस्त जाणां आसात वय गे न्ही ऑप्शन ना वय गे न्ही वय वय हां पळया हें आतां व्हडल्या सांगतात आयकल्यार आयकून दित कांय प्रॉब्लेम ना तांकां खुशी जाता वय गे न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोण एकलो बापूय म्हणटा फादर कोणाक भियेना जाल्यार ही पुता भियेचें पडटा कित्याक तांचें हांव आयकोचें कोणें फादर आमचें जालें कितें म्हळ्यार आनी तांच्यांत न्ही म्हूण पूण थोडे फावटी पुताक भियेचें बायलेक भियेचें धुवेक भियेचें पूण कोणाक चड भियेचें आमी देवाक चड भियेचें ताका चड मान दिवचें ताचो चड मोग करीचें आमी देखून पळया खलते मात्र देवा सरशी येतात अहंकारी गर्व देवा सरशी येनात तांकां देवा सरशी येवंक पुरसोत ना देखून पळया देवा सरशी येवन देवाची स्तुती केल्ल्यांक देवाची स्तुती केल्ल्यांक देवाचें नांव गजयल्ल्यांक देवाच्या नांवाक महिमा दिल्ल्यांत कितें जाता आशिर्वाद लाभता पळया सर्गींत हांव तो आशिर्वाद देंवता आनी हांगासर कीर्तन 13 म्हणटा 113 कलत्यांक तो धुळींतलो उबारता दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडता न्ही परेकलो मनीस मेळ्ळो म्हाका तो मनीस आतां अमेरिकान आसा युकेन अमेरिकान तो मेळ्ळो खंय आसा सायबा अमेरिकान आसा तुमचे मीस पळयत हांव फादर आनी तुमचें शर्मो आयकून बारीक खुशी जाता तुमी शेण काडलें कोसुल्लें शेण पुसचें पूर आमी आयकत हांव आनी तो म्हणटा हांवूय गोट्यांतलें शेण वयतालो कळ्ळें मात वालीच्या बाटयेंत साऱ्याची बाटी आनी वालीची त्या साऱ्याच्या वालीच्या बाटयेंत हांव सारें वयतालो खंय गाद्याक कितले पयस 1 मैल पयस 10-25 जाणां आसताले एकामेका थंय पास करचें आसलें आनी निमाणें गोट्यांतलें सारें येताना त्या साऱ्या सांगता कितें आसतालें उदक
शेणाचें उदक रेड्यांचें पड्यांचें मुताचें उदक आनी आमी व्हडल्या पवलेची कळ्ळें कितें म्हणटात ताका कोंडो या गोंपर म्हणटात न्ही ते दवरतले जाल्यार तें उदक येण्यांतल्यान देंवोन तोंडांतल्यान वयतालें तुमी शिशी करतात न्ही समज जेवतना कांय जायना तुमकां दुकोर मेळो मेळो म्हणटात सम्मा म्हणटात शिशी खंय आनी हें उदक येण्यांतल्यान देंवोन तोंडांतल्यान येतालें थोडे फावटी पोटाक येतालें जाल्यार आमी सारें वयतले हांव आनी आज हांव अमेरिकांत व्हडल्या पोस्टार आसा कितें कितें व्हडल्या पोस्टार आसा शेणांतलो म्हाका कोणें वयर काडलो अमेरिकान शेण वोंग ना गे आतां कळ्ळें देखून तो म्हणटा शेणांत आशिल्लो हांव साऱ्यांत आशिल्लो आनी शेणाचें साऱ्याचें उदक पियेतलो पूण आतां म्हाका ताणें वयर उबारलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हें कोणाक साध्य कोणाक साध्य देवाची स्तुती करतल्यांक मात्र देवाक साध्य मुगे धाडाय देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना हें कोणाक साध्य देवाची स्तुती करतल्या एका कलत्या मनशाक मात्र साध्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया आनी एकली म्हाका यूके गेल्ल्या वेळार कळ्ळें की अंडरग्रावंड थंयसर ब्लॅक ट्रेन म्हूण आसात ब्लॅक ट्रेनी थंयसर एक TC मेळ्ळी म्हाका कळ्ळें की ती क्रिस्तांवचीच कुडियालचीच TC कळ्ळें तिजे लागीं विचारलें तूं हांगा कशी पावली ती म्हणाली हांव एक साद्या कुटुंबांतली कळ्ळें की हांव नेज लायतालीं कळ्ळें की भात लुंवतालीं तुमचे शर्मो आयकतना म्हाका बारीक उडास येता तो म्हणे तूं थंय गाद्यांत लुंवताली गाद्यांत नेज काडटाली लायताली आनी तूं भात लुंवताली बडयताली वयताली तें पुरां करताली गोवाचे मारी घाताली म्हणाली आनी आतां तूं TC जालें ताका ती म्हणाली तें पुरां सोम्याची महिमा धुळींत आसली गाद्याच्या केदांत आसली आज सर्वस्पर म्हाका उंच उबारला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यांत सर्वेस्पराचे विश्वास दवरन बरोवसो दवरन ताच्या सवय आशिल्ल्यांक देव कितेंच निराशी करिना प्रेज द लॉर्ड देखून तो म्हणटा दुडबळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडटा फुडाऱ्या मोदें ताका जागो दिता न्ही आतां एक मनीस हळ्ळेंत आशिल्लो सारें वयतलो शेण काडटालो साऱ्याचें उदक पियेतलो तो मनीस आतां अमेरिका वचून व्हडलो जावन फाटीं घरा येतना ताका कसलो जागो मेळटा फुडाऱ्या मोदें मनासो घनासो जागो मेळटा न्ही तो अभिमान घेना ताका वय की न्ही पळया जागो कोणें दिलो ताका कोणें दिलो देवान पळया देवान दिलो कित्याक ताच्या बऱ्या कामा वरवीं बऱ्या वावरा वरवीं कश्टी आनी बरोवशाच्या निरंतर वावरा मार्फत तो फावो जालो तशेंच आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मोदें ताका तो बसयता कळ्ळें की मनासो गनासो जागो ताका मेळटा न्ही गे वय की न्ही थोडे फावटी हांव ल्हान आसतना बरें आमी इगर्जेक येताले हांव कळ्ळें की पाद्र्या उलो भितर गेल्ल्या वेळार नील आंबे काडून उलसान धांवतालें हांव आनी थोडे फावटी आमकां पाद्र्याबाच्या घरा फाटल्यान येतालें थोडे पाद्र्याबू कुलेरान जेवतालो कळ्ळें खातालो आनी आमी लो दिलचे आसले आमकां भितर वचूंक नासलें सोडया कळ्ळें की भितर वचूंक पाद्र्याबू मुखार बसूंक उलोवंक बीन दिसतालें आमकां कळ्ळें की आनी हांवें चिंतूंक ना हांव पाद्र्याब जाता हांवें तशेंच डायनिंगांत कुलेरांत खाता म्हूण चिंतलें हांवें चिंतूंक ना
हे पुरा कोणे दिलें हां पळया आज पदरा मुखार बिस्पा मुखार बसता हांव जेवता हांव न्ही गे पळय गे पयलें बिस्पाचें घर म्हळ्यार पळयतना बी दिसतालें बाय येता गेटीत त्या घरा भितर येता हांव च्या पियेता हांव जेवता हांव येता हांव सकाळी गुड मॉर्निंग फादर पुरो म्हणटात न्ही गे हें कोणें दिलें देवान दिलें ताचेर विस्वास दवरतल्यांक बरवसो दवरतल्यांक कितें कसो तो निराशी करिना देखून ताची स्तुती करीत ताका जागो दिसय ताचें उतर आयकय सुमयान म्हाका आपयतना जर तर हांव आयकनातलें जाल्यार आज हो जागो मेळटोय म्हाका मेळटोय सांगा मेळटो ना आज आजुनी जणांतल्यान पाद्र्या कितें गाता पळयता आसलो न्ही पयस न्हू बिस्पाचें घर पळयतना भियेतो आसलो न्ही गे आमकां वचूंक जाता ती जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्परा थंय विश्वासी रावा सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा सर्वेस्पराचें उतर आयकया ताका स्पंदन करा आनी तुमी जे तेल्यात फुडाऱ्या मदें तुमकां जागो मेळटलो आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मदें तुका तो बसयतलो पळया वांजडी स्त्रियेक भुरग्या मळाची आवय संतोश बरीत पळया वांजडी स्त्रियेक भुरग्या मळाची संतोष बरीत आवय करून मस्त जाणांक भुरगीं जातात वय गी जाता जायना पूण संतोष बरीत आवय आसा ते अप्रूप आसच्यो कळ्ळें गी 1,00,000 वर्सां भुरगीं नातलीं 6-7 वर्सां ती भुरग्यांची देण्या बसून मागोन आसली आनी देवान तिका कितें दिलें भुरगीं दिलीं दोगां तेगां भुरगीं दिलीं तेगां 4 भुरगीं दिलीं संतोश जालो तिका पूण भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत ती म्हणटा म्हाका भुरगीं नातलीं जाल्यार कितलें बरें आसलें हांव संतोश बरीत आसती हीं भुरगीं येवन आसलें पुरा समाधान पाड गे पळया देखून पळया सुरेशपराज विस्वास दवरतल्या वांजली स्त्रियेक भुरग्या बळाची संतोष बरीत आज आवय बापाय जाल्या पवना आवय बापाय जाल्लीं आसात ती संतोष बरीत आसा जाल्यार भागी देवा गर्गां वय भागी देखून आमी चिंती जावं संतोष बरीत आसा सांगिना आसा जाल्यार हांव भागी तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक सर्वेस्पर दिता देखून पळया आमची कोण अब्रामाची बायल कोण ती हा सारा वांजडी म्हणून लेखली पूण भुरग्याचें देणें दिवन तिका संतोष बरीत एलिझाबेथ न्ही गे वांजडी म्हूण लेखलेलें तिका भुरग्याचें देणें दिवन संतोष बरीत करता न्ही गे हां एल्काना आनी हान्ना न्ही गे हान्ना हिक वांजडी म्हूण लेखलेलें तिका देव आशिर्वाद दिता आनी सामुएलाचें देणें दिवन संतोष बरीत आवय करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवं आमकां संतोष बरीत केल्यान गिना आमकां भुरगीं दिल्यान गिना आमी संतोष बरीत आसांव गिना आमकां धुळींतले वयर काडलां गी आमकां शेणांतले वयर काडलां गी आमकां फुडाऱ्या मदें जागो दिला गी अर्गां तुका सुमियान जेजू उगडाप तुका सुमियान जेजू घरादां तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बसया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगल बाबणीनो आमचो सुमी आमच्या मदें हांगासर आसा एक घडीभर सुमया पळया आमी थंय तो अवकाश सुमयाची स्तुती करूंक आमकां आसलो थंय तो अवकाश ताचे सवय जिवंक आसलो थंय तो अवकाश आमच्या सुमया संगी करसूंक आसलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडे पडी कलतेपणान आमी सुमया लागीं येवंक ना देखून आमी सुमया लागचें मागोवन घेवंक ना एक घडीभर आमी दोळे धांपया आमच्या पदकाची दूख धरया वखसाणें मागया आमी थोडे पडी आमी अंकरान भरल्या हांव गर्वान भरल्या हांव व्हडपण आमी चिंतलां हे सगळ्याचो सुमया लागचें वखसाणें मागया कलत्या कळसान सुमया लागीं येता बक्षणें मागोवन सुमया लागीं येता ताचे ती जायती अजब हांगडतात आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया देवाच्या उपदेशा विरोध देवाच्या उतरा विरोध केल्ल्या पदकां सुडास करया
रागन मसरान द्वेषान हग्यान जिद्दान अट्टीपणान आमच्या स्वार्थाक लागून आमी केल्ली पथकां आसात जाल्यार सुमेरा मुखार दवरया बक्षणे मागया आमी हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणा मोगळा जेजू काकुळतीच्या सगोरा काकुळतीच्या सगोरा बिरमोतीच्या दर्या बिरमोतीच्या दर्या आमची काकुळत करी आमची काकुळत कर आमी पतकी भुरगीं आमी पातकी भुरगीं आमी पतकी पाटलावदारी आमी पातकी पाटलावदारी तुजे मुखार आसांव तुजे मुखार आसा आमच्या हद्द्यार हात दवरना आमच्या हद्द्यार हात दवर आमच्या पतकाचें प्राश्चित करना साव आमच्या पतकाचे प्रायश्चित कर आसा सुम्यान जेजू सुम्यान जेजू आमचे पतक आमी वळखता आमचे पतक आमी वळखता म्हजें पतक म्हजे पतक म्हज्या दोळ्या मुखार आसा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा तुजे मुखार दवरता सुम्या तुजे मुखार दवरता सुम्या तूं काकुळदार सुमी तूं काकुळदार तूं सुमी सर्व जाणार तूं सर्व जाणा म्हजी चिंतना जाणाय म्हजी चिंता म्हज्या जाणा काळजाचे अत्रेक जाणाय म्हज्या काळजाचे अद्रे म्हजी पतकां तूं जाणाय म्हजी पतकां तूं जाणा सुम्यान जेजू सुम्यान तुजे जेजू उदंड काकुळतेने तुझ्या उदंड काकुळते म्हजेर आशीर्वाद घाल म्हजेर आशीर्वाद म्हजी कर पतकाची कथा म्हजे पतकाची कथा तूं नितळ कर तूं नितळ कर तुजे पवित्र रगत तुझे पवित्र रगत म्हजेर शणावन म्हजे शेणाव म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हज्या सर पतकाच्या चिखलांतलो म्हज्या सर पतकाच्या तूं चिखलांत नितळ कर तूं नितळ कर तुज्या पवित्रपणान तुझ्या म्हाका पवित्रपणान नेठय म्हाका नेटय तुका जावं महिमा तुका जावं तुका जावं आराधन तुका जावं आराधन ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससना ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ಕರುಣೆಯ ತೋರನಗೆ ತೋರನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಪಾಪಿನ ಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡು ನನಗೆ ನೀಡು ನನಗೆ ಯೇಸುವೆ 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 ಕರುಣೆಯ ದೇವರೇ ಕರುಣೆಯ ದೇವರೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಳಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ Erganduka Sumyan Jesu Ergantuka Sumyan Jesu Erganduka Sumyan Jesu Ergantuka Sumyan Jesu Erganduka Sumyan Jesu Ergantuka Sumyan Jesu Erganduka Sumyan Jesu Ergantuka Hallelujah 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 Hallelujah
मग बाबडी आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा कीर्तन 64 म्हणटा देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक कितें देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक भोव पुरब्याचें कीर्तन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया कीर्तनकार म्हणटा म्हजी विनवणी तुजे मोगार पावोवन दी म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक दुस्मानाच्या भिरांतींतावन म्हजो जीव राख कितें दुस्मानाच्या भिरांतींतावन म्हजो जीव राख 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 कोण म्हजो दुस्मान कोण म्हजो दुस्मान म्हाका खंयचे पसंदेचे ना तें पुरा म्हजो दुस्मान न्ही गे वेगी न्ही पिडा तुमचो मोगा आसूं इश्ट गे पिडा देवसार मोगा आसूं फ्रेंड गे दुस्मान दुस्मान गे उस्मान गे दुस्मान दुस्मान हांव म्हाका उस्मान म्हणलें बरें मागीर आनी कितें आनी कोण दुस्मान म्हजो राग म्हजो अहंकार हां पळय हे पुरा दुस्मान न्ही गे पुरो 2 गणगण आसात ना गे सत्य सांगता ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दुस्मानाच्या भिरांतींतावन म्हजो जीव राख नसत्या मनशाच्या जम्या मोकलो वायट करतल्यांच्या पंगडा मोकलो काडून म्हाका लिपोवन दवर पळया कीर्तनकार म्हणटा आमकां जायते कश्ट आसात न्ही गे पिडा म्हणली तलवार पिडा म्हणली दुस्मान न्ही गे ना समाधान म्हणलें खोटेपण पळय गे स्वार्थ अभलेश म्हणलो देवसार हे पुरा वेडो घालतना आमकां कोणें राखून उरीचें देवान देखून आमी कोणाचो आसरो सोदीचे सुमी समचो आसरो सुमी समचें बळ देखून एक कडी बोटोळे दांपया आमी आमचें समर्पण करया ह्या वखदाक तुमच्या हाताचेर दवरा सुमी तुमचे मदें आसा ह्या वखदाक तुमचें समर्पण करा तुमची कूड तुमचो आत्मो तुमची मौत तुमची चिंतना सगळी सुमयाक समर्पिया माथ्याच्या केंसांतून पांयाच्या नक्षे पर्यंतली सगळी तुमची कूड सुमयाक दिया ती कूड थोडे पटी अस्कत जाता थोडी पटी पिडेस्त जाता थोडे पटी ते मोतीन टेन्शन डिप्रेशन थोडे पटी न्हीद पडना थोडे पटी आनी तेणे दुखी चिंतनांतली पिडा आसा सगळे सुमया समर्पिया तुमचे कश्ट कंत बेजाराय सुमया दिया असे जायती जाणां कॅन्सराच्या पिडेची आसात थायरॉयडाच्या पिड्याची आसात मायग्रेन पिडेची आसात डायबेटीक आसलेली आसात BP हाय आसलेली आसात लो BP आसलेली आसात गर्भकोशाची समस्या आसलेली आसात गॅस्ट्रिकाची समस्या आसलेली आसात अल्सराच्या पिडेन वळवळतली आसात तशेंच जिरवणीची अजीर्णाची पिडा आसलेली आसात कठीण तकली पडाबर आसलेली आसात एलर्जी काटेची आंगार सरचें असले पिडेन वळवळतली आसात सुमया मुखार आमी दवरया हांगा सगळ्यांक तुमकां दवरा सुमया मुखार हे तुमी कश्ट केले न्हू वजन वयतले न्हू हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो सुमी आमचो भलायकेचो वयस आमचे मदें आसा हो भलायकेचो वयस आमकां भलायकी दिता अभ्यासावानी भरता आमकां वापरता आनी गूण करता एक सुमयाक आमी समर्पिया सुमयाक हांव म्हणटा ताचे प्रमाण मोगळा जेजू फुटल्यान मोगळा जेजू तूं म्हजो वयस तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजो आसरो तूं म्हजें भद्र कडप तूं म्हजें कोठें तूं म्हजो वयस हांव तुज्या मुखार आसा हांव एक पिडेस्त हांव एक अस्कत हांव एक दुर्बल तुजो पूत जावन तुजी दूध जावन हांव तुजे मुखार आसा सुमयान जेजू म्हज्या वयसा म्हाका आपड म्हाका बरो कर म्हाका गूण कर तुजी गूण करची सकत म्हज्या शिरांनी वळय
वाळय तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर म्हाका धुवन नितळ तुझे रगत तुझे रगत मुजेर सराई मुजेर सराय तुझे रगत मुजेर शेणाई मुजेर तुझ्या रक्ताने तुझ्या रक्तान म्हाका बरो कर म्हाका बरो कर सुमयान जेसो सोम्या जेसू म्हाका आपड म्हाका आपड जायते पिडेस्तांक जायत्या पिडेस्तान आपडलेल्या जेसो आपडलेल्या जेसू जायते पिडेस्तांचे जायत्या पिडेस्तान रोग गुण केल्ल्या जेसो गुण केल्या जेसू म्हाका आपड म्हाका या म्हजी पिडा गुण कर आपड जेसो आपड जेसू आनी हांव बरो जातलो आपड जेसो म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेसो आनी हांव गुण जातलो आपड जेसो आपड जेसो आपड जेसो गुण कर जेसो गुण कर जेसो गुण कर जेसो आपड जेसो उबी रावया आमी सगळीं उबी रावया आमचे हात उखलून धरया वयर सुमेची कृपा मागया हे वखता सुमेची गुण करची दैवी सगत आमच्या शिराशिरांनी वळोवन दी म्हण मागया हालेलुया 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 विश्वासात मागा सुम्या लागे सुमी सुमी आमचो आमचो भरवसो सुमी आमचो भरवसो सो आमकां आपडटा ह्या वखता आमकां आपडटा ह्या वखता आमकां आपडटा गुण करता ह्या वखता सुम्या जेजो हे सगळे भक्ती करता तुझी गुण करची दैवी सगत आमच्या शिराशिरांनी वळय तुझ्या पवित्र तुझ्या नावांत तुझ्या नावांत गुण कर सुम्या आपड जेजो ती बरी जाता तुझ्या नावांत आशीर्वादी टच हील हील हालेलुया 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಪೆನು ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನ್ನಗಾಗಿಯೇ ನಾ ಬಾಳುವೆ आमचा समय अवकाश सगळ्यांना आपण करता येवता हालेलुया 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 उला मरा भगवंता वर्षा उला मरा आमची मागणी ऐकू संसदे आमची हालेलुया हालेलुया आमचे हात आमचे तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागे वखता पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये आसा आमच्या मध्ये देवान येता हे पवित्र आत्म्याची कृपा मागे पेंतेकोस्त दिसा मरियेचे अपोस्तलांचे देवान आयिल्लो पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये देवान येवं दी आमच्या कोट्या साल समकण्या वरवीं आमच्या कोट्या उतरां वरवीं कोट्या जिणये वरवीं आमचे तन पयस केल्लो पवित्र आत्मा आमचे थंय फाटी येवन दी म्हूण मागया हो पवित्र आत्मा स्वताचो आत्मा कृपेचो आत्मा आमच्या मध्ये देवान येवं दी आमकां अभिषेक्त करूं दी हस्कस जाल्ल्या बोळ दिवचो स्वामी पवित्र आत्मा आमच्या मध्ये येवं दी म्हूण मागया हे पवित्र आत्म्या 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 मुझे थंय ये मुझे चाहिए मुझे रक्तांत ये मुझा रक्तांत रक्ताच्या कणा कणांत ये रक्ताच्या कणा कणा हाडाच्या सणा सणांत ये हाडाच्या सदा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र मुझ्या कुटुंबांत ये मुझा कुटुंबात मुझ्या घरांत ये मुझा घरात
म्हज्या घरच्या सगळ्यां थंय ये ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या दुखींत ये म्हज्या पिडे शिडेंत ये म्हज्या समस्यांत ये म्हज्या दुखांत ये म्हज्या सुखांत ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हज्या कुटुंबांत ये कुटुंबाच्या नासमाधानांत ये पवित्र आत्म्या भलायकी दिवंके कृपेन बरोवंके सत्तेन बरोवंके उजवाड फांकोवंके देण्यानी नेठोवंके बळांनी नेठोवंके ये पवित्र आत्म्या 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 कृपेच्या सगोरा देण्याच्या दातारा मुझे देवाने मुझे कुटुंबांत मुझ्या घरांत मुझ्या जिवितांत संतोष दिवंके समाधान दिवंके जैत लाभोंके देण्यानी बरोवंके फळांनी नेठोवंके हालेलुया 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 निरंतर कृपा मागे हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बसमान वर तुझी कृपेची देवी सगळं धन्याची नजरेवळे पवित्र आत्म्याच्या सत्तेवर पवित्र आत्म्या आमच्या मुखल्याला आमका वाढदके आमच्या पट्ट्यावर आमचे संरक्षण आमच्या मुखल्याला आमका संगाती आमच्या पितरांना आमका भलायकी सुंदर समाधान भाऊ कर आमच्या मोईला निरंतर आशीर्वाद बेसमानी वर हील 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 हालेलुया 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 येशू 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 पवित्र आत्म्या परमपिता कृपेच्या बेसमानी वर आधार सत्य पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 जिसून बसैल्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवन ये जिसून बसैल्या बसैल्या पवित्र आत्म्या देवोनी पवित्र आत्म्या बापाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या मुझे देवानी तू देवानी सदाच्या आत्म्या सदाच्या आत्म्या मुझे देवानी सदाच्या आत्म्या सदाच्या आत्म्या मुझे देवानी तुझ्या सत्ते मकार बरोंके मका बरोंके तुझ्या सत्तेन मका बरोंके तुझ्या सत्तेन मका बरोंके येसून बसैल्या बसैल्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवान ये तू देवन ये येसून बसैल्या बसैल्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या तू देवान ये देवन ये हालेलुया 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 उलो मरा बवर्त उलो मरा आमचो स्वामी आमच्यामध्ये असा हे बघता गुण करचो स्वामी आमच्यामध्ये असा स्वामी आमच्यामध्ये असा गुण करचो हालेलुया 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 हर गांचे जोगलापचे ज्वारादांचे जो शदाला बला 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 दला येशू 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 जेजू 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 उलो मरा बवर्त उलो मरा आमचो स्वामी आमच्यामध्ये असा हे बघता गुण करचो स्वामी पवित्र आत्मा पराक्लित सत्य देण्याचा दाता आमच्यामध्ये असा येशू 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 जेजू 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 हालेलुया 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 येशू 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 जेजू 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 हालेलुया 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 हर कामचे जोगलापचे ज्वारादांचे जो सगळे सत्तर पश्चात स्वामी आम्ही तुका गांधी हरादान जेजू हालेलुया 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 हर कामचे जोगलापचे ज्वारादांचे हालेलुया 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 हालेलुया
Argan tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 आज हांगा सर एक घडी भर सुमया पड्या परत एक घडी भर सुमया पड्या आज तुमच्या विशेष गरजांक ती तुमकां मागोवंक आसा थोड्या हांगा सर मागोवंक सांगला दोनी आस्पत्रींत आसात थोड्यांक इन्स्पेक्शन युरीन इन्स्पेक्शन जावंक पुरो आनी थोड्यांक आस्पत्रेंत आसात आनी थोड्यांक कॅन्सराची पिडा विशेष करून मागोवंक विनंती केल्ली आसा ह्या वखदां सुमया पड्या सुमी ओ इरादो तुम सुमया मुखार दवरा तुमचे समस्या सगळे परिहार जाता सगळे तुमकां सुमया पडटा फकत सुमया पड्या सुमया म्हजी काकूळट कर सुमया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर सुमया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर मागा सुमया सांगा सुमया सोम्या दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर मुझी काकूळट कर म्हजी अस्कतकाय मुझी अस्कत म्हजी पिडा मुझी पीडा म्हजी कंत मुझी कंत म्हजी दूख मुझी दुख तुका समर्पिता तुका समर्पिता आपोट जेजू आपोट हे जेजू सगळ्या पिड्यांतले या सगळ्या म्हाका पिढ्यांतले मुक्त कर म्हाका गुण करी म्हाका गुण तुका सौ महिमा तुका सौ वरदान तुका सौ महिमा सस्ताच्या ससनाक आमेन 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 हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजो अगलाब जेजो सगळे हात अर्गान जेजो अगलाब जेजो आराधन जेजो येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र अर्गान जेजो हालेलुया 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 निट्टा तो बरें पण आमकां सुमयान बरोबर प्रवेशा दिल्यात फाटल्या 1 घंट्यात ताणें आमकां निरंतर बेसांव वाचून शिवर वचला ह्या पसोत ताका मेरगां दिवया आतुबान 2 थाळयो पेटून ताका दिन वाचूया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमयाचो आशिर्वाद घेवंक आमी दिंबे घालया ह्या गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदलात नव्या रीती आधार्या सल्वन वेच्या अस्कत विश्व्या बावडताचे बळदेव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती पदवी महिमा ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावाडता प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टां सुगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळ सदां समचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमकां भोव कर अशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं एकमात्र देव म्हणून ओळखून ह्या देवाची मात्र स्तुती करून तुजी निरंतर बेसांवां जोडूंक आमकां भोव कर म्हूण आमी मागता जो जे तेन्ना राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.
उबी रावया सदैव जावं सुमयेचें नांव आता आणि सदा सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नाव आमी आतां बऱ्या तीन पटी सगळीं सांगता सदैव जावं सुमयेचें नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें नाव आता आणि सदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयेचें सदैव जावं सुमयेचें नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 मगळ बाबडीनो भक्ती नाराधना वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आतां मिसाक आमी आयती जावचें तुसान बापा आम्ही आयल्या तुझे घरी जमल्या याजक बापा संगी तुका वाकणता बलिदान तुका भेटयता प्रसारूंक संदेश तुजो संदेश माया मोगासो दी आधार तुझो पेटो मोगा उजो संतोषान बापा आमी आयल्या तुझे घरी जमल्या याजक बापा संगी तुका वाकणता बलिदान तुका भेटयता मुगळ बाबडीनो तुमकां समेस्तांक बाळो जेजूच्या पुंतळाक मोगोसो स्वागत मागता तुमची ते संवायरादे घेवन तुमी व्हड संख्यान ह्या पुंतळाक आयल्यात एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागया ह्या संदर्भार जल्मा दिसाक देवाक अर्गां सावन मीस भेटयता फबियन मेंडोन्सा मियार ताच्या एरेद्या बसोत विशेष करून मागया तशेंच देवातीन अग्नेल प्रशांत फर्नांडीस हाच्या मरणाचो उडास काडून वर्साच्या उडास काडून मीस दिता पावलीन अगस्टीन फर्नांडीस फातिमा वडो प्रत्येक थंय बसोत मीस भेटयता वारन रुहान डिमेल्लो ताकोडे देवातीन सल्वोदोर रॉबर्ट पिंटोच्या आत्म्या मीस दिता फ्रांसीस रोड्रिगेस नित्याधर वडो जल्मा दिसाक अर्गां सावन मीस भेटयता एव्रिल क्रास्ता वेनोरू आमी समेस्तां बसून मागया जे कोण आमाकतान बसयला थंय उडास काडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो बाळू जेजूच्या भक्तिकानो हेचे सुवातेंत जेजू 12 जाणां आपोस्तलांक विचून काडटा ताचे सवे रावोंक ताचें सवें आसून शिकोवंक आनी ताची सुवार्ता परगट करूंक हाच तो आपयता हे संदर्भार सोमयेचें मिसांव स्विकार करून फुडें वचूंक जायची कृपे दिणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया एक घडी बरदोळे दांपया आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया समियेन आमकां ह्या पयलां पण आमी समियाच्या उल्या पळो दिवंक ना त्या पासून समियाक आमी दूख दिल्लें आसा मोक्षण्या मागोवन म्हणया दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय दया दाखय सर्वेश्वरा आमचे तुझी काकूट दाखय मगळ जेजू तुवें ह्या पयलांय पाळो दिलो पूण तुजे संगी रावोंक चुकल्या तुजे संगी रावनासतना आमचे संगीच आमी आमचे इतल्यागत रावल्या तुजे लागचें कांय शिकोवंक सांगूंक ना
ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापून बक्षाने मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूट दाखय. सुमया जेजू तुजे लागचे शिकोवंक आनी शिकलेलें तें मिसांव परगट करूंक तुवें आमकां आपयलाय. तुजे लागीं रावूं ना शिकोवंक ना अशें परगट करूंक आमकां जावंक ना. ह्या मुखांतर आमी तुजे शिस्त जावंक वो जावंक ना. तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चाताप सुमया बक्षाने मगोन म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. दया दाखय सर्वेश्वरा आमचेर तुजी काकूट दाखय. तकली बघून देवाची काकूट आमी म्हाका जोडून घेवया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारे. सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सपत्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका भिनवासता. तुझ्या तर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रज्ञ सांगते देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. इकडे बोर्डोळे थांबया आमच्या घर सांगत इथे सम खातीर मागे. प्रितीच्या आमच्या भौमोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिविताची कोडसाण साकून दोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरान ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची भरपूर भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, जशें जेजू उत्तम बसवण्याचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ तशें ताका आतां मेळिल्लें मणेरपणी अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें. आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज आसची ना. पूण पयल्या कराराचें उणेपण
पळोवन देऊन म्हणटा येतेले दीस म्हणटा सर्वेस्पर जेदवां इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो हांव करतलो. तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून इजिप्तांतली हांवें भायर हाडली त्या दिसा हांवें तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या बरी तो जावचो ना. म्हज्या कराराच्या उतराक ती विश्वासी रावली नात. ह्या पासत हांवें तांचे ती निर्लक्ष्य दाखयली. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो. तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तवळ सर्वेस्पराक वळखून घे म्हणून कोणीय आपल्या गांवकाराक जावं आपल्या भावाक जावं सांगचो ना. कारण तांचे मदलो हर एकलो ल्हान आनी व्हड सक्कळ म्हाका वळखतले. तांचे गुन्यांव हांव बक्षितलो आनी तांच्या पातकाचो हांव ह्या फुडां हांव उगडास काडचो ना. अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो आनी कितें पोरनें आनी प्रायश्ट जावन येता तें क्रमेण नपयस जाता. देवाचें उतर. देवाचें वडोदकार. मोग आनी विश्वासी पण एकामेकाक भेडतात. मोग आनी विश्वासी पण एकामेकाक भेटतात. तुजी का कळत आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सडवण कर. ताची भयभक्त असलेल्या लोकांक ताची सडवण लागीं पावल्या. ह्या पासत ताची महिमा आमच्या देशांत वसतले. मोग आनी विश्वासी पण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासी पण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासी पण भुमींतले उपजतले. नितीवंतपण सर्गार तावन नदर घालतले. मोग आनी विश्वासी पण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विश्वासी पण एकामेकाक भेटतात. उभी रावया. Alleluia, 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 alleluia. क्रिस्तांतय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे मणियारपण आमचे ताबेन सोडून दिला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजू दोंगरार सोडलो
आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले. देवसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें. जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जोवांव तांकां ताणें बोआनेगेस म्हणून म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आडनांव दिलें. आंद्रे, फिलिप, बार्तलेमो, मातेव, तोमास, अल्फेवाचो पूत जाकोब, ताद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विस्वासघातान पराधीन केल्लो सुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो, आमच्या पवित्र पुस्तकांत बायबलांत आमी पळयता 2 सल्ले आसात न्ही गे. एक सल्लो पोरनो सल्लो म्हणटा आमी, दुसरो नवो सल्लो. पोरनो करार आनी नवो करार. पोरनो सल्लो न्ही गे आमी पळयता तोय बायबलांत आसा, नवो सल्लोय बायबलांत आसा. पोरण्या सल्ल्यांत आनी नव्या सल्ल्यांत कितें विशेशता आसा? कितें विशेशता आसा? पोरनो सल्लो चड गरजेचो की नवो सल्लो चड गरजेचो? हां, दोनी गरजेचे. हां, चड गरजेचो खंयचो? दोनी. पोरनो सल्लो आनी नव्या सल्ल्यां मदें कितें चड व्यत्यास आसा? हां, पोरनो सल्लो आमी पळयता तातूंत हो पोरनो सल्लो कोणें कोणा लागीं केल्लो? देवान इस्रायल परजे लागीं केल्लो. कोणा मुखांतर केल्लो? मोइजे मुखांतर केल्लो. मोइजे मुखांतर सिनाई पर्वतार 10 उपादेश दिवन हे लोकांक पाळोवंक आनी तुमी पाळशा जाल्यार हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. नवो सल्लो कोणें केल्लो? देवान केल्लो. कोणा लागीं? हां, पोरनो सल्लो देवान इस्रायल प्रजे लागीं मोइजे मारिफात केल्लो आनी नवो सल्लो देवान कोणा लागीं केलो? देवान ताज्या परजे लागीं, ताज्या परजे लागीं. परजा म्हळ्यार हांगा इस्रायल परजा मात्र न्ही. हो सल्लो फकत इस्रायला मात्र न्ही, अख्ख्या जनांगांक, अख्ख्या संवसाराक केल्लो सल्लो. देखून देवान आपल्या परजे लागीं केल्लो सल्लो कोणा मारिफात केल्लो? जेजू मारिफात केल्लो. समजलें? हां, एक म्हणजे देवान आपल्या पुता मारिफात केल्लो सल्लो. नवो मोइजे हांगासर आसा जेजू. पोरण्या सल्ल्याचें आचरण आशिल्लें पास्कांची शेळी न्ही गे. इजिप्तांत आसलो लोक इस्रायल बायसरच्या फुडें देवान एक शेळी तलाश करून सांगली न्ही गे. ती इतलो काळ पर्यंत तुमी ती पोसिजे. नेमलोलो काळ भरतच त्या शेडयेक जिवीशे मारीचे. ताचे रगत तुमी अर्दें लोकांचेर अर्दें कितें करीचे? तुमच्या दाराच्या दारवट्याक शेणयचे. ताजे उपरांत कितें करीचे? तें मांस कुडू भाजयेन खायचें. होय गे. हां, देवान इस्रायल परजे लागीं ही परब आचरण करूंक, पास्काची परब जागरण आचरण करूंक उलो दिल्लो. होय गे. आनी पोरण्या सल्ल्यांत कोणाचें रगत?
शेडयेचे रगत. नव्या सल्ल्यान कोणाचे रगत? जेजूचेच रगत. रुखाच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक शेणयले. वैगी पोरण्या सोल्ल्यांत देव कोणा लागीं उलयलो? मोइजे लागीं उलयलो, आरोना लागीं उलयलो, जोशुआ लागीं उलयलो, प्रवाद्या लागीं उलयलो न्ही गे. वैगी नव्या सोल्ल्यांत देवूच मनशा लागीं उलयलो. कोणा लागीं? देवूच, जेजू देव मनीस जावन आयलो आनी तोच मनशा लागीं उलयलो. वैगी पोरनो सोल्लो संपूर्ण की नवो सोल्लो संपूर्ण? हा, नवो सोल्लो संपूर्ण, पोरनो सोल्लो अर्दो. तो संपूर्ण आतां नव्या सोल्ल्यांत आसा. आनी नव्या सोल्ल्याचो देव तो इल्लोसो रागिश्ट देव, शिक्षा लावचो देव न्ही गे. वैगी न्ही, कांट्याक कांटो काडचो देव. वैगी वैगी न्ही. हां, देखून बुर्तुगोल आयली, देखून उज्याचो गंध कसो पावस आयलो, देखून खरगां आयली. पूण नव्या सोल्ल्याचो देव कितें? संपूर्ण काकुळतीचो देव, बक्षणाचो देव न्ही गे. मोगाचो देव. मोग पळया हांगासर मोग बरोवन ओमतोता नव्या सोल्ल्यांत. जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावो जाय. म्हजो संतोष तुमचे ते आसूं तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर, म्हजो संतोष तुमचे ते आसूं तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयला. आनी तुमी करूंक जाय जाल्लो उपादेश हो पाळूंक जाय जाल्लो उपादेश हांवें तुजो केल्ले बरी. तुवें पयल्याचो मोग करचो, तुमी एकामेकाचो मोग करचो. पळया हो नवो सोल्लो, नवो सोल्लो, पोरनो सोल्लो न्ही. देखीक कळ्ळें गी. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी नव्या सोल्ल्याची परसा की पोरण्या सोल्ल्याची परसा? हा, नव्या सोल्ल्या. आमी कोणाचो चड मोग करूंक जाय? नव्या सोल्ल्याचो की पोरण्या सोल्ल्याचो? नव्या सोल्ल्याचो. कित्याक म्हळ्यार जेजू एक आमचो देव मनीस जाल्लो आनी ताणें ती शिकोवण संपूर्ण केल्या. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत बेरेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार बोवा पुरबायन म्हणटा, कितें म्हणटा? आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार, पळया, आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज पडतीये? पडतीये ना. आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज पडती ना. देखून तो म्हणटा अशें नवो सोल्लो म्हणून देवान आदलो सोल्लो पोरनो म्हूण काडलो. वैगी वैगी न्ही, पोरनो म्हूण काडलो. आनी कितें पोरणे आनी प्रायश्च जावन आसा तें क्रमेण नापेंस जाता. वैगी तुमकां बरीं कापडां आसात, नव्यान तें कापड हाडलें, तुमी खंयचें न्हेसतात? नवें की पोरणे? हा, पोरणे नवें न्हेसतात. वैगी नवें न्हेसतात. नव्यांत नवें सव आसा. नव्यांत नवें सव आसा. नव्या सोल्ल्यान नवें सव आसा की ना? आसा की ना? मागीर नव्या सोल्ल्यान नवें सव आसा. पोरण्या सोल्ल्यान कांटो कांट्यान काडी जाय. हांगासर कितें म्हणटा तुमी? कांट्यान काडचो न्ही. कळ्ळें गी? कितें करी जाय? तुज्या उजव्या पाल्याक मारलें जाल्यार तुवें दावो पोलो दाखय जाय न्ही गे. तुज्या आंगले विसरलें जाल्यार तुजो दोगलो कांडी जाय. 1 मैल चलोवन तुज्या सांगात आपयल्यार 2 मैलां चलय जाय. पळया, पोरण्या सोल्ल्याच्या विरुद्ध आसची शिकोवण. देखून जेजू पळय कालवर रूम काडटना कालवर पर्वतार कितें केलें न्ही? बापा बक्षी तांकां. ते कितें करतात ते नेणान. पळया, संपूर्ण बक्षणाचो देव, संपूर्ण काकुळतीचो देव, संपूर्ण मोगाचो देव. ह्या देवा थंय राग ना, ह्या देवा थंय फारीकपण ना, ह्या देवा थंय हगे ना, ह्या देवा थंय शिक्षा ना. पळया, तसलो काकुळतीचो देव आमचो. आनी हे सत कोण उगडापे करता? नवो सल्लो उगडापे करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. समजले? देखून आमी नव्या सल्ल्याची परसा,
नवो सल्लो आमचो बरवसो, नवो सल्लो आमचो बरवसो. हो बरवसो आमकां निराशी करिना. पूण थोडे फावटी आमी नवो सल्ल्याचे की चड खंयचो वो करता, पोरण्या सल्ल्याचो. आमकां शिक्षा म्हळ्यार बारीक खुशी, फारीकपण म्हळ्यार बारीक खुशी. देखून आमी चड नव्या पोरण्या सल्ल्याचो मोग करता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा हांगासर नवे साव नवो सल्लो, मोगाची शिकवण. देखून जेजू कितें म्हणटा, हांव ह्या संवसाराक आयलां, कित्याक आयलां? उजो लावंक आयलां. उजो कसलो? फारीकपणाचो उजो न्ही, रिवेंज काडून घेवचो उजो न्ही. कसलो उजो? मोगाचो उजो हांव काण घेवंक आयलां, मोगाचो उजो लावंक आयलां. आनी हो उजो म्हाका आतांत उलयनात तुमी? उजो म्हाका म्हटल्यार सांगा. उजो म्हाका आतांच पेटलोलो, जाय पेटलोलो. बळ्या मोगाचो उजो. देखून जेजू 12 जाणांक विंचता. 12 कितल्या जाणांक? 12 जाणांक विंचता. 12 जाणांक. पळया जेजू हेच्या सुवार्थेन पळयता आमी. हेच्या सुवार्थेंत जेजू दोंगरार सोडलो, रातभर ताणें मागणें केलें. कोणाक विंचचें ही म्हूण. पळया कोणाक विंचचें? ही मोगाचो उजो पेटोवच्याक. आनी हो मोगाचो उजो जेरुसलेमान पेटलोलो तो आख्ख्या संवसारभर परगट करच्याक कोणाक विंचचें? कोणाक विंचचें? आमी जाल्यार कोणाक विंचता? कोणाक विंचता? आमी जाल्यार विंचूंक म्हण सांगल्यार कोणाक विंचता आमी? कोणाक विंचता? हांगा आतां एक म्हाका 12 जाण जायचे म्हणून हांवें सांगलें तुमकां, विंचून काड म्हणून सांगलें. कोणाक विंचता? हे मोगाच्या हाचे भयंकर पार्सलिटी आसा. मागीर जाय जाल्ल्याक न्ही. आतां म्हाका जाय 12 जाण, तुका कशें जाय जाल्लें विंचचें तुवें? पळया आमी पळयता स्वता बरें शिकपी कोण, डॉक्टर कोणी आसा जाल्यार तांकां, इंजिनियर कोण आसा जाल्यार तांकां, CA कोण आसले आसा जाल्यार तांकां, आनी कोण बळे व्हडले मर्सिडीस गाडयेर आयल्यात वा व्हडले व्हडले हायब्रीड गाडयेर आयल्यात तांकां, आनी व्हडले व्हडले कोण बळे बिजनेसमॅन आसात तांकां. न्ही गे मागीर गे न्ही. पप्पा असो एकलो आसा कुट्टू घालून ताका इंतात. कांय शिकोवन ना, बेट चाप ताका इंतात. पण आमची चिंता पळय तशें आमकां व्हडले व्हडले मनीस जायचे, जाणवायेचे, सत्तेचे, दुडवादेक पुरा जायचे. पूण सोमी कोणाक विंता पळय? बा सगळी रात मागणें कर तो कोणाक विंता? अनपड्यांक, मासली पाकतल्या मोगरांक, न्ही बरोंक वचना जाल्यार सुंका काट्यार बसोन थंयसर टॅक्स कलेक्ट करतल्या, न्ही तो कोणाकी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक बिलकुल इसिना पळया. आनी ह्या 12 जाणांक तूं विंता, साद्या मनशांक कळ्ळें? 12 जाणांक विंता. जुदासी एकलो ताकाय विंता. आसूं दी तुवें जायचे पळया. आनी ह्या 12 जाणांक विंचूंक कितें करता पळया? 12 जाणांक सादे मनीस ते समाजांत खंय पेपरार तांची नांव येवंक ना, कडल्या उंचल्या सिनेगोगांनी वा देवळांत तांणी व्हडल्या प्रसंग दिवंक नात. दोणीचेर मासली पाकून मात तांकां गोत्तो आसा, समा वस्तू न्हेसूंक तांकां गोतू ना. असले एक सादे मनीस जेजूचे पाटला उदार जावन तो विंचता. कित्याक विंचता पळया? आपणा सांगाता आसचे खातीर. पळया कोणा सांगाता? आपणा सांगाता आसचे खातीर. आनी उपरांत सुवार्ता परगट करचे खातीर. पळया व्हडले व्हडले मनीस विंचले जाल्यार ते जेजू लागचें आयकता. ते जेजूचें आयकता. ते जेजूक शिकयतात. अरे ते अशें न्ही, अशें न्ही, तशें अशें न्ही, अशें कळ्ळें गी? जालें तशें न्ही अशें शिकयतात. जेजूचें आयकनात. सवाय बुद्वंत आसता थोडे, न्ही तशें न्ही, अशें तशें न्ही, अशें थोड्यांक तांच्यांत जायचें. गुत्तू ना जाल्यार व्हड न्ही, तांच्यांत जायचें. तसले मनीस ते इल्लेशे आई वयट्याचे
तसल्यान जेजू आपोवंकूच ना. ताचे सांगाता कोण रावतात पळय पाप सादे मनीस तांकां मात आनी आपयलें, तांकां मात आपयलें. कित्याक ताचे सांगाता रावोंक, ताचे सांगाता रावोंक मात्र न्ही, ताका पळोवंकू पारखूंकू आनी ताचे लागचें शिकोवंक. ताका पळोवंकू पारखूंकू आनी ताचे लागचें शिकोवंक. आनी शिकल्या उपरांत पळया तो अनुभव जोडूंक आनी ते बळवंत जावंक सक्तेवंत जावंक धैर्यादीक जावंक आनी तांणी पळयल्लें भोगुल्लें अनुभव केल्लें 10 जाणां मुखार सांगूंक. हें मिसांव 12 जाणांचें देखून तांकां तो दिसता तांच्या सांगाता वयता. आदीं गुरुकुला म्हणलें आसलें न्ही, गुरुकुल सिस्टम आसलें वय की न्ही. गुरुकुल म्हळ्यार गुरुकुल न्ही, गुरुकुला वय की गुरुकुला म्हण आसलें. थंयसर शीस आसताले आनी तांचो हे मेस्त्री आसतलो न्ही. मेस्त्री तांकां शिकयतलो, हे मेस्त्रीक ते पळयताले आनी मेस्त्री बरीत ते जाताले न्ही की. आज जेजू एक गुरुकुला उक्तें करता. कळ्ळें न्ही. गुरुकुला एक विद्या म्हळ्यार कितें म्हणटात शिकपा केंद्र एक उक्तें करता. आनी ह्या शिकपाचो गुरू कोण सोमी आनी 12 जाण शिस जेजू लागचे शिकोवंक भायर सरतात पळया. आनी जेजू तांकां कशें तरबेत करता पळया, कशें तरबेत करता पळया. कशें लाजराक जिवन तुटोवन, नायम गांवच्या विधवेच्या पुताक जिवन तुटोवन, जायराच्या दुवेक जिवन तुटोवन पळया. ह्या 12 जाणांक असली सकत तो तांच्या काळजा भितर घालता की मेल्ल्यांक जीव करची सकत ह्या मनशा पुताक आसा म्हळ्यार तो जिवाचो देव, जीव आनी जिवंतपण ताचें तें आसा. म्हळ्यार असले स्पिरीट तांचे व्हरता. उदका वयल्या चलता तो न्ही वय गे. उदका वयल्या चलता. खंयचोय मनीस संवसारांत, खंयचोय मनीस जावं खंयची जिवी जावं उदका वयर चलिल्ली आसा ना. पण जेजू उदका वयर चलता हांगासर. म्हळ्यार सर्ग संवसार असो रचणार, खंयचें उदक ताका बुडोवंक शकना, खंयचो उजो ताका उलपोवंक शकना. उज्याचेर उदकाचेर पदवी आसलेलो एक सत्यवंत देव म्हूण तो तांकां शिकयता पळया. आनी हे सगळें पळयल्ले ते तांचो अनुभव रास करून तूं दवरता, रास करून दवरता, रास करून दवरतात. थाबर पर्वतार आपूण व्हरता. थाबर पर्वतार तो रुपांतर जाता आनी रुपांतर जाल्लें दृश्य आयकल्लो थाळो तो आयकोन ते पळोवन सगळे शेवटतात, ते धरणीक शेवटतात. आनी अशें ते प्रेरीत जातात आनी म्हणटा सोमी आमी हांगात रावया पळया. अशें हंता हंतांनी असर्या अजापांनी आनी शिकवणेनी उतरांनी जेजू कितें करता तांचे ती सकत प्रेरीत करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मेल्या उपरांत सर्गी सोडून गेल्या उपरांत, जिवन जावन सर्गी सोडून गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक फाटयता. घेया पवित्र आत्म्याक. जांची पातकां तुमी बक्षता ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षना ती बक्षचिनात. घेया वसा सगळ्या संवसाराक. ही बरी खबर, मोगाची बरी खबर, मोगाची बरी खबर सगळ्यांनी परगट करा. देव मनशाचो मोग करूंक आयला आनी तो मोग करता. मनशांक द्वेशिना, मनशांक शिक्षा लायना आनी देव बक्षुसो ह्या काकुळदार देवा सरशी पाटी येया म्हणून बरी खबर परगट करा. वसा. आनी 11 जण मातियास मागीर सर्वलो 12 जण आनी एकलो उपरांत सेलवलो सावलो पावलो आनी ते पळया सगळ्या संवसाराक गेले. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 2000 वर्सां फुडें, 2000 वर्सां फुडें आतां जे बरी वॉट्सअप ना, फेसबूक ना, इंस्टाग्राम ना न्ही गे वय गे न्ही. आतां जे बरी यूट्यूब नात, चॅनलां नात. आतां जे बरी कारां नात, बसां नात, ट्रेनां नात, विमानां नात. दोरयो आसलो दोरयांत ल्हान दोणी. ह्या दोणीचेर वचून गांवां वचून गांवांची सोदनां करना. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 2000 वर्सां फुडें सांत थॉमास कॅलिकटा येयलो, मदुरई गेलो वय गे पळया. आनी सोम्याची सुवार्ता परगट जाली. अस्कत म्हूण लेखलेल्या त्या मनशांक देवान बळवंत केलें आनी आपल्या लिखणेन आनी आपल्या उतरान आनी आपल्या करणेन सोम्याक तांणी साक्ष दिली आनी सोम्याक तांणी परगट केलें. अस्कत्यांक तांणी विसलें. आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो,
सुमयान आमकां हांवें आपयलां गी ना आमकां हांवें विसलां गी ना हांव हेंच करत गी हांवें जाणारी गी नाही तूं खंयच्या स्थानार आसाय त्या स्थानार तुका सुमयान आपयलां कित्याक आपयलां तुका कित्याक आपयलां सांगा कित्याक आपयलां हा सुवार्थ परगट करूंक डायरेक्ट हा सोम्यान तुका आपयलां कित्याक पयलें ताचे सांगाता रावूंक पूण आमकां सोम्या सांगाता रावूंक पुरसोत ना कळ्ळें इगर्जेक आयल्यार 1 घंटे भितर मिस जायचे फादर 1 घंटे भितर इल्लें लांब जाल्यार येदो पाद्रे बसोक येदो लांब शर्मा उलयलें उलयता सांगलें सांगता टा 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 आमकां टायम ना रोसाक गेल्यार फादर 10 मिनटांनी मागणें जायचें सोम्या सांगी आमकां रावोंक वेळ ना कित्याक आमकां मागीर डान्स करूंक आसा मागीर आमकां बाटली वांटूंक आसा देखून आमकां वेळ ना मोठ्ठें मागणें पुरो मोठ्ठें मीस पुरो आराधन 1 घंटो नाका 15 मिनटां पुरो सोम्या सांगी आमकां रावोंक नाका मागीर सोम्याचें शिकचें घेताळा हा सोम्याचें उतरां शिकचें घेताळा सोम्याचो अनुभव आमकां जावचो घेताळा सोम्याचो अनुभव जावंक सोम्या सांगता रावल्यार मात्र न्ही म्हजे सांगता रावल्यार मात म्हजो अनुभव तुमकां जावचो म्हजे सांगता रावना जाल्यार तुमकां कितें कळटा हांव कोण म्हणून कशें कळटा सोम्या सांगता रावल्यार मात सोमी कोण म्हणून तुमकां कळटा की ना सोम्या सांगता रावोचें सोम्याचें आयकचें आनी सोम्याचो अनुभव आमी पळय जाय थवळ हांव प्रेरीत जाता आनी त्या सोम्याक परगट करूं शकता सोम्या सांगता हांव रावना सोम्याचें हांव आयकना सोम्याचो अनुभव म्हाका जावचो म्हळ्यार कसो आनी कशें हांवें परगट करचें सोम्याक पयले पटी विचारल्यार म्हणटात तुका सोम्या आपयला कित्याक परगट करूं बेश्टें परगट करूं जाता तुवें शिकल्या शिवाय परगट करूं जाता तुवें उपयोग शिकल्या शिवाय हेरांक उपयोग दिवंक जाता तुवें ड्रायव्हिंग शिकल्या शिवाय हेरांक ड्रायव्हिंग करूं जाता जायना तुवें खुद्द शिकत जाय उपरांत परगट करी जाय आनी शिकचें जाल्यार तुवें कोणाक सांगता आसा जाय सोम्या सांगता आनी तें आमी करना आमी सगळ्यां सांगता आसता सोम्या सांगता आसतना देखून दोळे धांपया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पयल्यान पयलें सोमी आमकां आज आपयता तसो आपोस्तल जावंक आपयता ताचे पाटलावदार जावंक आपयता सोमी आमकां पूण आमी पयल्यान पयलें सोम्या सांगता आसचें प्रयत्न करीत सोम्या सांगता रावचे प्रयत्न करीत सोम्याक आयकोवचे प्रयत्न करीत सोम्याचो अनुभव जोडचे प्रयत्न करीत उपरांत तो अनुभव आमी हेरांतय वांटूंक शकता आनी आमी बळवंत सुवार्थेगार परगटणार जावंक पावता असली कृपा आमकां निरंतर मेळो म्हण ते रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रावया आमी बरवशाची यात्रेक बरवस आमकां निराशी करिना सुमेचेर आसले बरवशां ही आमची मागणी आमची गरजो ताच्या पांयां तळा समर्पिया मोगळा बापा पोय सभेच्या सर मुखेलांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणेन जेजूक साक्षांत तांच्या परजेक मेलपंक्त जावं तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक बाळूक जेजूच्या पांयां तळे आयलेल्या सर भक्तिकाची सर मागणी आयकोन तांच्या काळजाची आसा बगय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चमकोंक कुमो कर म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक बरी भलायकी आशेन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर जिणेन सदां तुजे कुशेक काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता बापा आमची मागणी आयक हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर दानीक सेवा बटोवच्या धार्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सबय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरतेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक इगडी बोरतोळे दांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयलां आनी जे विराद्या दिवन मीस भेटयता त्या सर विराद्या बसोत मागया सर्गींचे भूमोगाळ बापा तुज्या पुतान दिली शिकोवन म्हणून घेवन तुज्या पुता सवे रावूंक ताची उतरां आयकूंक ताचे लागचे शिकोवंक ताचो अनुभव जोडूंक तसो अनुभव हेरा लोकां ते परगट करूं आनी आमी साव वावरूं बळान करची सकत आमकां फावो कर म्हूण मागता हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी घे बापा ओ फळ वावरा
आमच्या मोगासो खालच्या काळजान वरच्या मोगान तुका आज भेटोसो गे बापा हो फळ वावरासो गोतमच्या मोगासो खालच्या काळजान वरच्या मोगान तुका आज भेटोसो किरकोळ आमचें जीवन तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां बरमून मागता बापा आमकां पाटय दैवीक तुजें बेसांव कोरपे आमकां नेटय पाळच्याक तुजें मिसांव बापा आमकां पाटय तुजें बेसांव कोरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुजें मिसांव गे बापा हो फळ वावरासो तुमच्या मोगासो खालच्या काळजान वरच्या मोगान तुका आज भेटोसो यात्रीक जिणे पयनार आमकां सोपून दिता पातकी आमी तरी मानून गे म्हूण मागता बापा आमकां पाटय दैवीक तुजें बेसांव कोरपेन आमकां भेटय पाळच्याक तुजें मिसांव बापा आमकां पाटय दैवीक तुजें बेसांव कोरपेन आमकां नेटय पाळच्याक तुजें मिसांव तुझ्या बापिनी नमोजनी तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवोपा मानतात असलें जावं म्हण मागाती हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पुलीस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर बाळू जेजूच्या नांवान आमी भेटयता ती तेणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तीस आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार आमकां तुज्यान ये देणे आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता
देखून सर्गानी संसार प्रितुमेचो सगळो दळपार तुका मान भोवमान दितात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेश पावतो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे ताका जय जय ओ सगळी तुका जय ओ सगळी तुका जय मग भाव भयणींनो भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता उंडो आनी वायन आसलें जेजूच्या मांसानी गजान बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी हे घडी कितेंय मागता हांव खंडीत आमी घेता हांव तुमचे इरादे ते संवाद कितें आसात सगळे सुमया मुखार समर्पया तुमी जायते जाणांनी जायते संगती मागोवंक सांगलेले आसात ह्यो सगळ्यो संगती सुमया मुखार दवरा आनी खंडीत हो भोव पवित्र घडये वेळार तुमी कितेंय मागता तें खंडीत सुमी आयकता आनी तुमकां सगळें फावो जाता भक्तीपणान रितीन मांडलेली जावया बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेन कस्ट मरण सुसुंगेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नवी आंदीन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेज मनशां बसूत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावड़ता गुट परगठुया जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो जिसू मेलो जिसू जीवन जाला जिसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणी उडास करता हांव आनी वो जिवीत सोडून सोडूनची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सवतेल्या मा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पुरा अख्ख्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा सैबा पिटर पॉल आमचे गुवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजे स्थगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माया संगाती तिचो पती भाग्यवान जोजे भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आचिनामतीन दवरना आमी सर्व सोम्या संगी रावोंक सोम्याचें आयकूंक आनी सोम्या लागचें शिकोवंक आनी सोम्याचो जोडलेलो अनुभव
परगट करूंक जाय आसची कृपे तेणी मागून सुमयेन शिकलेले मागणे सांगात हात बार मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी श्रीगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले आमचिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दये करुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय ही मां तुजी ससनाच्या ससना सुमय जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदूतां म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जे ताणी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन समयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी कधीच म्हाका निर्मी नाका आमी दिंबी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्ली अस्कत्यांक आमकां विसलेली ताचे सवय रावूंक ताचें आयकूंक ताचें लागचें शिकोवंक आनी शिकलेले तो अनुभव हेरांक परगट करूंक आपोवणें दिता ती शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन सम्यादिकान सगींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे देवीक इंडांत आमकां मोगान येतावचे ती सम्या देणे तुजे सम्यादिकान सगींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे देवीक हिंडांत आमकां मोगान एकटावचे ती सम्या देणे तुजे जीवित मोगासो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा येया घेया सगळी दया ल्हाना भावंडांक म्हज्या हाता जया सम्यादिकान सगळींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे देवीक हिंडांत आमकां मोगान एकटावचे ती सम्या देणे तुजे सम्यादिकान सगळींचे पोषण आत्मीक जिणयेचे देवीक हिंडांत आमकां मोगान एकटावचे ती सम्या देणे तुजे प्रार्थुया प्रितीवन बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या पुताच्या नांवा मान दिवन सगळे निधी मी मोडची म्हूण तुवें उजिलें हे तुज्या मोगाचे उजण्या पासो दिन वासूचे संभ्रमून बाळो जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी मागता बाळो जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां बोबो कर आनी मरतना तेंचं नांव विस्वासान उसारूंक
सरकार तुका सासता वाकाणूक आमकां पावय म्हूण आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागतां. ह्या शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा व्हडा संख्यान ह्या पुंतळाक येवन तुमची इंतेसांवां तुमची इरादे तुमी उबारतात आनी खंडीत तुमी उबारलेलीं तुमची इंतेसांवां बाळू जेजू आयकता आनी तुमकां बेसांवांनी भरता आनी तुमकां संपूर्ण आशिर्वाद दिता. इस आमचो बरवसो आनी आमचो बरवसो आमकां निराशी करिना. तुमच्या पासून सदांच आमी मागतां तुमकां ह्या पुंतळाक बरो स्वागत मागतां. मोगाच्या भाव भयणीनो स्टॉल आसा स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक कोंतांबेंतिन्यो रेलेक कुरीस इत्यादी आसात. हे सगळे आमच्या मेजुजा विरुजोवंक जंय जोडोवंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तुमकां हांव उलो दितां. दैवी वखदां आसात गांठये दुखी गॅस्ट्री पिडे भुरग्या पिडे संबंदी वखदां तेलां आसात. ऑफिसान ती मेळटात स्टॉलान ती मेळटात. ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. तशेंच मिसां तुमी ऑफिसान दियात नंतर स्टॉलान ती दिवेत. ते सवां तुमी स्टॉलान दिवेत नंतर पुंतळार गेला आमी तुमच्या खातीर सदांच मागतां. हर एक शुक्रार हांगासर कुमसार आसात सकाळीं 9:30 तो 11 वरां पर्यंत. सुटावळी कुमसार जावन मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन सोम्याची भरपूर बेसांवां जोडूंक तुमकां उलो दिता. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन ही विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदीं येवेत केदाळे येवेत येता आसतना फोन करून आयल्यार बरें तुमकां राखूंक पडचें ना. पत्र्यापान बरयल्लो हो बूक आल्यापाल्याची वखदां. आस्पत्रेक वयचे फुडें कितें करियेत आस्पत्रेक वचनातले बरी कशें आडवियेत आमकां आयलेली पिडा आल्यापाल्याच्या वखदां मुखांत्र कशें निवारियेत म्हणल्या विशयांत सविस्तार रितीन बरयलेलो भोव वापरप्याचो बूक फाटल्या 12 तारखेर हांगासर नव्यान उक्तावण आमी केला. हो बूक तुमी घेवन तूं सहकार दिया. और एका कुटुंबांत एक बूक आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार वखदांचो बूक देखून तुमकां राती पडकाणी आयली शेळ आयली ताप आयलो आनी कितेंय आयलें जाल्यार थंयसर वखदां आसात तीं करना तुमी तात्कालीक मट्टार वा परमनंट मट्टार रावयेत. आतां राती सुरू जाली जाल्यार डाक्तराडे वचूंक जायना. देखून असली वखदां खंडीत उपकारतात. देखून असलो बूक तुमी दवरचो बरो. पाद्र्याबाग 82 वर्सां प्राय जाली. 82 वर्सांच्या प्रायाचेर असलो एक बूक बरोवचें तितून सुलाभ न्ही. आदल्या वर्सा इंग्लिशान बरयलें वटी कोंकणीन बरयलां तुमकां समेस्तांक समजोवच्या रितीन बरयलां. अशें आसतना हो बूक भायर मंटपांत थंयसर दवरतात विकरापाक दवरतात मंटपांत थंय तुमी घेवचें. ह्या बुकाचें मोल एक्चुली 150 रुपया प्रिंटींग कॉस्ट जाता. बुकांत 125 आसात पूण पाद्र्यापान 100 रुपयांक आयलेल्या भक्तिकांक दिता म्हूण सांगलां. तशें आसतना तो एक बूक घेया आनी तुमच्या घरा दवरा. तुमच्या इश्टा मित्रांक कांय काणीक गिफ्ट दिवंक आसा जाल्यार फुलां दिवच्या बदलाक वा बुके दिवच्या बदलाक हो एक बूक दिया. तो तांच्या जिवितांत सदांच उपकार पडचो जातलो. तांची भलायकी बरी करूंक आदार जातलो. अशें तुमी गिफ्ट दितना ओलो बूक दिल्यार बरें. आनी असो बूक थोडे मात आसात बेगीन घेया आनी पाद्र्यापाक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. मोगाचे भाव भयणीनो ह्या पुंतळार थोडी मुखलीं कार्यां आसात. हांगासर मार्चाच्या 4, 5 आनी 6 तारखेर 3 दिसांची रितीर आसा. डिवायन मर्सी रितीर पंगड बांद्रा मुंबय ब्रदर प्रकाश आनी पंगडा तावन सांजेर 4 तो 8 वरां पर्यंत 3 दिसांची रितीर हांगासर आसतली. मार्चाच्या 4, 5, 6 तारखेर व्हड संख्येन रितीरेंत वांटेली जावंक आत्मीक बरेपण जोडूंक उलो दिता. एप्रिलाच्या 5 तारखेर हांगासर जागरणाची रात आसा. शेनवारा सांजेर 7 तो आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत व्हड संख्येन ह्या जागरणाची राती वांटेली जावंक उलो दिता. एप्रिलाच्या 30 तारखेर हांगासर मंगळूर DCCच्या 5 जाणां दिवकरांक हांगासर ओड आसा. ह्या जागी रिक्षा आसा. हे पटी हांगाच आसतली. कोडयार रुजाय आसची ना हांगाच आसतली. आनी ताच्या उपरांत
हांगासर जायती आत्मीक लौकीक कार्यां आसात. ही सगळीं कार्यां बऱ्यान जावच्या पासून मागा तुमी येया वत्त्या पासून सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. येवच्या हप्त्यांत कारकोळ सातूर लोरेसाच्या पुंतळाची वार्षिक महापरब ही आसा. ताकाय तुमी वसा समेयाचें बेसांव जोडा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. मगाच्या भाव भयणीनो हेचे दिसा बाबाचे संगीत दिला. भाऊ विल्यम तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. समेची भरपूर आशिर्वाद मागता. डिवायन दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आमचो प्रबंधक मनेस्त विनोद फर्नांडीस आमचे मदें आसा. तुकाय मनपूर्वकी उपकार बावडटा. गायन केल्ल्या समेस्तांचो एकाच उतरान उपकार बावडटा. आनी व्हडा संख्यान ह्या मिसाचें बलिदान वांटिल्लें जाल्यार तुमकां समेस्तांचो खळजांतान उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां मागता. आयच्या दिसा आमकां देवस्तुती आनी जेवणाक कुमोक केल्या कार्मेल वाड्याकारांनी कार्मेल न्ही मो आसुमस वाड्याकारांनी तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां गुरकाराचेर प्रतिनिधीचेर आनी सर आसुमस वाड्याकारांचेर मागता. तशेंच आयच्या दिसा जेवणाक आमकां प्रायोजक जाल्यात जल्मा दिसा संदर्भार फबियन सेबेस्टियन मेंडोन्सा मियार तसो मनपूर्वक उपकार बावडटा. तांणी मुखार येवची मानाची वात स्विकार करची. फबियन सेबेस्टियन मेंडोन्सा मियार तशेंच एव्रिल क्रास्ता वेणूर सिसिलिया डेसा कार्मेल एग्नेस पिंटो कार्केल सोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. आता नवेनाका मेळटी जावया. नवेनाचें गीत आमी गावया. जेसू नमान तुका रावतो आमचे संगी सदा. बाळक जेसू वंदन तुका आता आरी सदा सर्वदा. ल्हान भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा. सुमी तो मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गूण कंदई वेगवाईज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेण्यार शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. देखून बसया. म्हाका भाव भयणीनो जायती ते सवां तुमी हांगासर घालतात आनी आमचे लागीं मागो विनंती करतात. वॉट्सॅपांत मेलांत तशेंच इतर फोन करून तुमी सांगतात आनी आमी खंडे तुमच्या खातीर मागता. आज जायते सवां हांगासर आसात. तुमचे ते सवां आसात जाल्यार ह्याच्या सांगाता खुर्शिया आमी सर्व सांगाता एकामेका खातीर मागया. 15 जाणां बरी भलायकी फौज जावंक. एकल्यान दिल्लें रीण फाटीं मेळोवंक. 5 जाणां बरें काम फौज जावंक. 10 जाणां बरी सैरीक फौज जावंक. 2 जाणां माथ्याचे केस चडचे रावंक. एकल्याचें घर तशेंच वेहिकल बऱ्या मोला विकून वचूंक. एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वचूंक. 2 जाणांचें कार्य बऱ्यान जावंक. एकल्याच्या हाताचीं बोटां ती मुयोवची रावंक. एकल्याक खातीची विडा एलर्जी आंगार पडचें गूण जावंक. एकल्याची युरीन इन्स्पेक्शन तें गूण जावंक. एकल्या बरें घर फावूच जावंक. एकल्याची मानसीक समस्या तावन सुटका मेळोवंक. एकल्याची MBBS परीक्षा बऱ्यान बरोवंक शिकप जाणवाय गिन्यान भोव जावंक. एकल्याचे चलीचे स्ट्रेस उणें जावंक. नेगेटिविटी पयसरूंक. पॉझिटिविटी रुता करन जिवीत बरें फुडार बांदून हाडूंक. 3 जाणांची मायग्रेन तकली पडापट गूण जावंक. एकल्याची घुमटेची चिरेची तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक. एकल्याच्या फाटीचे कण्याची कुशीचे बरीची दूख गूण जावंक. एका उदरपेच्या आवयक बरी भलायकी फवूस जावंक. एकल्याच्या एका आवयच्या एका स्त्रियेच्या पांयाच्या बंद पडचे किडे ते संपूर्ण रितीन गूण जावंक. एकल्याची बड्याची घरान ती बेगीनच बड्या वचूंक. एकल्याची ओवरसीज स्कॉलरशीप मेळोवंक. एकल्या कुटुंबान सुसंतोष समृद्धी रास जावंक. एकल्या कृषीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद फवूस जावंक. एकल्याची बरवेला निरंतर उदक फवूस जावंक. परगांवांत असले कुटुंब सद्यांक भद्रती बरी भलायकी संतोष समाधान आनी जिवितांत जैत फवूस जावंक. एकल्याची भायर पडवली वस्तू फाटीं मेळोवंक. एकल्याची दांबुबांची पिडा गूण जावंक. 5 जाणां काडलेली रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक. एकल्यान दितां बसलेले पयशे ते वेळार दिवंक. एकल्यान दिल्ले रीण ते म्हळ्यान फाटीं दिवंक. 10 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फवूस जावंक. 2 जाणांनी थायरॉयड पिडा गूण जावंक. 3 जाणांची किडनी पिडा गूण जावंक. 5 जाणांची कुटुंबां समाधान शांती रास करूंक.
एका भयणी खातीर मागोवंक विनंती केल्या. गल्फांत काम करतल्या एका भयणीक 5 म्हयन्यांत सांबाळ मेळोंक ना. तिच्या प्रदेते सवा बसोत मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच संतोष सालियन म्हणलो आमचो भाव कॅन्सर पेटीन वळवळटा. ताका बरी भलायकी मेळच्या पासून मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तशेंच 21 जणांनी विविध गैरसंगती मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर आनी जे कोणा मागतान बसयलां तांचे खातीर विशेश करून मागया दिमी गेल्या. आमच्या हातोबार ही सगळी मागणी सोमयेक आमी भेटोवन दिवया. हांव म्हणटा ताचे प्रमाण मागा. सोमया जेजू, सोमया जेजू, तूं आमचो वैज, तूं आमचो राखणदार, तूं आमचो सांबाळणार. सोमया जेजू, आमी तुज्या मुखार आसा. तिंबेर आमी सरपडल्या. आमची तेसांवां घेवन आयल्या. आमची इरादे घेवन आयल्या. आमची विनवण्यो तुज्या मुखार दवरता. सोमया जेजू, आमच्या विनवण्या कान दी. आमची मागणी आयक. तूं जाणाय तूं सर्व जाणाय. म्हज्या काळजाचे अत्रेक जाणाय. म्हज्या मतीची चिंतना जाणाय. म्हज्या पिडा तूं जाणाय. म्हजी अस्कत काय जाणाय. सोमया जेजू, तुजे उदंड देन, तुजे व्हड काकुळतेन म्हजेर आशिर्वाद घाल. भलायकेचो आशिर्वाद, संतोषाचो आशिर्वाद, समाधानाचो आशिर्वाद, जैताचो आशिर्वाद, सुटकेचो आशिर्वाद म्हजेर घाल. सोमया म्हाका आपड, म्हाका गुण कर. मागलेले सगळे फावो कर. सोमया तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन, तुका जावं होगळाप. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू सोमया ही सगळी मागणी तुका भेटोवन दिता. सोमया आमची मागणी ऐकून घे. सगळ्या भक्तिकाची मागणी ऐकून घे. सोमया हालेलुया, 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 हालेलुया. ऐक मोचे मागणे सोमया देवा. उदार काळी सोंदे माका आयच्या दिसा. सगळी सांगता ही बागेवून जेजू बाळका तुजी सर पदवी अज्या पितरां उडापी केल्ली आसता. तुजो हात बेसांव दिवंक गेल्लो आसता. तुका दयेन उदलो मारतले अस्मेस्तां दयेन आयक. तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवा सपत मनीस जालो. आनी देवा सपत मनीस जालो. आनी देवा सपत मनीस जालो. नमान मरिये कृपे मरिले सुम तुजे सांगता स्त्रियां बिदा तूं सुदैवन सदवी पावल जग चेंजेस जावं. नमान मरिये कृपे मरिले सुम तुजे सांगता स्त्रियां बिदा तूं सुदैवन सदवी पावल जग चेंजेस जावं. नमान मरिये कृपे मरिले सुम तुजे सांगता स्त्रियां बिदा तूं सुदैव आणि सदैव फॉल जग चेंजेस जावं. आणि देवा सपूत मनीस जालो. आणि देवा सपूत मनीस जालो. आणि देवा सपूत मनीस जालो. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल. सांगता मागया हे जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्या सुदांनी तुमकां मेळटलें आनी बड्यांनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या बोव घेवन ती माये मरयेच्या मजतीचेर पातय हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळा. शंकर ही घडी बोर तुज्या कसके गरजां खातीर तुज्या कुडीच्या बऱ्या भलायके खातीर मतीच्या समाधाना खातीर विशेश करून माग. तुज्या घर आनी घराणी तुज्या कुटुंबाचे संदे सगळे सोम्या मुखार दवर. जे तूं मागताय खंडीत घेताय असले बरोवशाम आमी मागया. सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सगळीचो बाप तुमकां दितलो. तुज्या बोव घेवन ती माये मरयेच्या मजतीन
हांव गलतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका फावो कर. एक घडी भर मागी आमी सरपिडेस्तां बसोत आस्पत्रेच्या अंतरुणार आसात, आमच्या घरांनी आसात, विविध कश्टां नश्टां उळोवक जाल्लीं आसात, रुदान करतलीं आसात, तांकां तांचे बसोत आमी मागया. सुमी बुजवण येसो देव तांकां बुजवण पटोवन दी, तांचे कश्ट हळू करून दीत, पिडा गूण करून दी म्हूण मागया. सांगता मागया. ए जेजू तुवें सांगलाय सर्ग आनी संवसार आसात म्हज्या उतरां सरशिना तुजे भोव भगिवंती माये मुरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरोसो आसा. एक घडी भर मागया आमी ह्या पुंतळ केवच्या सर भक्तिकां खातीर मागया. मात मुखांत रंग सर नव्यान करता त्या सर भक्तिकां खातीर मागया. अरे एकल्यांक सुमयेची बेसांव फोव सावन दीत. आमचो बरवसो सुमी, आमचो बरवसो तो, आमचो बरवसो केदींच आमकां निराशी करिना. सुमी आमकां बाळक जेजू आशिर्वादांनी भरता, बेसांव दिता. तें भलायकेचें आशिर्वाद, तें जैताचें आशिर्वाद, तें शांती समाधानाचें आशिर्वाद, समृद्धेचें आशिर्वाद हांगासर येवचें हर एका भक्तिकां फोव जावन दी म्हूण मागया. सगळी आमची मागणी बाळका जेजूक समर्पण म्हणया. ए अजापांच्या जेजू बाळका कंतीन आनी बेजारान बरयल्या आमच्या काळजांचेर एका कुळची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सत पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी. नित्य अत्रेगार मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमच्या वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कमकांनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. बाळो जेजू वारी लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया. जायतें बरेपण आमच्या जिवितांत जालां. 6 जाणां बरीं कामां मेळ्ळ्यान, 6 जाणां परगांवांत विजा मेळ्ळ्या, 5 जाणां बरी भलायकी लाभल्या, एकल्याचे सेस उणें जाल्यात, एकल्याचे मतीक समाधान मेळना, नेगेटिविटी पयस सरल्या, एकल्याचे गुमटेची शिरीची तकली उणी जाल्या, एकल्याच्या कुडीची गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या, एका कुटुंबान शांती समाधान फवस जालां, कुटुंबाच्या 4 जाणां परगांवा विजा फवस जाल्या, एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या, एकल्या कृशीचेर बरवेलाचेर आशिर्वाद लाभला, एकल्यान धरिल्लीं सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावल्यान, एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या, एकल्यान परिक्षा बऱ्यान फुड करूंक कृपा मेळ्ळ्या, 10 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक जाणवाय मेळ्ळ्या, 2 जाणां काजी रुजोळ्या भुरग्याचे देण्या फवस जालां, 6 जाणांक बरीं कामां फवस जाल्यान, 26 जाणांक विविध बरेपण लाभलां. ह्या सर्वां खातीर आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत ही जायतें बरेपण सुमयान केलां त्या पसून अर्गां दिवया आनी अर्गां मागणे सांगाता मागया. ही भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सडपडटा. तुवें आमकां ते केल्ल्या ह्या देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पाथिनी आमी तुजेर दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवूं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजा जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार, सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आनी म्हजी भोग तुजेशी पावोवन दी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. सर्व दयाळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करची सकत पिडेस कुडी लाभोंक कष्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातराच्या पिढींनी कष्ट तेल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या पुता बाळू जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्मेची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगात आनी तुज्या संगतपणान जोडूलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिवी जोडून तांकां आदार साव. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು
प्रार्थिसू तेवे. आमेन. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे समय रावून तुमचे संरक्षण करू, तुमचे भितर तो रावून तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटून, तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवयची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सवय आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळख. उबी रावया. मोगाच्या बाबडीनो परत तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पठयतां. भोव अपुर्बायन भक्तीन ह्या मिसान नोवेनांत सक्रामेंताच्या आराधना वाटेली जावन सुमयेची भरपूर बेसांवां जोडिल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमी अभिनंदन पठयता. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तुमकां समेस्तांव देव बरें करूं. आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सगळ्यांनी दोळे धांपया. सुमयेचे नांव आमचो आदार ताणें रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय प्रार्थना सर्गींच्या भोव मोगळ बापा आमच्या रचणारा आमी तुका अर्गां दिता. हेच्या भोव पवित्र शुक्राराच्या दिसा ह्या पुंतळाक येवंक आनी बाळूजेच्या मानाक आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन नव्यान करून तुजी भरपूर आशिर्वादां जोडूंक फोव केल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक आयतीं जाल्या हे जेवणाचे तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक वावुरलेल्या आसूम संवडेकाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेस्त दानींचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल. तांच्या दानां सफळ येतेच मापान ताका फाटीं मेळो कर. हें जेवण जेवतल्या महारीकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावळीक ते उपकारता. आत्म्याच्या वाडावळीच्या खणा खातीर वावरूंक निरंतर आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी तरास करताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार. फादर मेल्विन आतां तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस. तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुंतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपणू आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.